दिप्तीज टेस्ट डिटेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी एक गोयची फेमस आणि ऑथेंटीक रेसिपी पळोवया, चिकन काफ्रियाल। आता काफ्रियाल मसालो कसो करपाचो तो पळोवया। तेका लागून ही हांवें एक मोठी जुडी हिरवी कोथंबीर घेतलेली आसा, ती आता मिक्सर जारान घालून घेता। हिरवी कोथंबीर बरी फ्रेश ग्रीन आसपाक जाय, मागीर आमचो मसालो बरो जाता टेस्टी। आता भितर 6 मिरसांगो, एक कानो मिडियम सायज, 1.5 इंच आलें, आमटाण मार्बल सायज आणि 15 लसणीच्यो पाकळ्यो घालून घेता। हे वाटण हांवें 1 किलो चिकनाच्या प्रमाणान केल्लेलें आसा। तुमकां चड स्पायसी चिकन जाय जाल्यार मिरसांगो सुबेस घालात। आता भितर ही 20 मिरयां, 10 लवंगां, ही तिखी आणि अर्दो चमचो जिरे घालून घेता। आता भितर हे 3 चमचे विनेगर घेतलेले आसा, ते घालून घेता आणि हे आता मिक्सराक लावून बारीक करून घेवया। हांवें काफ्रियाल मसालो एका आयदनान काडून घेतलेलो आसा आणि हे 1 किलो चिकन घेतलेले आसा। मिडियम सायज पीस घेतलेले आसा, तुमकां जाय त्या सायजीचे चिकन पीसेस घेवपाक जाता। आता हे मॅरिनेट करून घेवया। तेका लागून पयली अर्दो चमचो हळद पावडर घालता, हळदीचो पिठो, 1 चमचो मीठ घालून घेता आणि हे 2 चमचे मोठे चमचे काफ्रियाल मसालो घालून घेता। एक चमचो व्हडलो चमचो तेल घालून घेता आणि हे आता आमकां सगळे मिक्स करून घेवपाक जाय। हो काफ्रियाल मसालो सगळ्या चिकन पिसांक लावून घेवपाक जाय। आता हे चिकन 1 वर मॅरिनेट करपाक लागून दवरया। कमीत कमी 1 वर मॅरिनेट करपाक जाय। तुमकां जाय जाल्यार सुबेज टायम दवरपाक जाता मॅरिनेट करपाक लागून। आता हांव गॅसार पॅन दवरला आणि भितर 4 मोठे चमचे तेल घालून घेता आणि भितर चिकन पीसेस फ्राय करून घेवया। चिकन आमकां मिडियम फ्लेमीचेर फ्राय करून घेवपाक जाय। चिकन आमचे एका वाटेन फ्राय जाल्लेले आसा, सगळे चिकन परतून घेता आणि आता दुसऱ्या वाटेन फ्राय जावपाक दिवया। चिकन आमचे फ्राय जाल्लेले आसा, काढून घेता। आमचे पीसेस मिडियम सायज आसा, आमकां चड टायम लागूंक ना फ्राय जावपाक, एक 5-6 मिनटां फ्राय करून जाले। आता ह्या तेलान उरलेले चिकन घालून घेता आणि फ्राय करून घेता। आता ह्या कायलेन आमी चिकन फ्राय करून उरलेले ते तेल घालून घेता आणि भितर 2 बारीक चिरलेले मिडियम सायजचे कांदे घालून घेता आणि हे आमकां आता तळसून घेवपाक जाय। आता काफ्रियाल मसालो उरला तो घालून घेता आणि हो मसालो आमकां 2-3 मिनटां तळसून घेवपाक जाय, आल्या लसणीची हिरवो वास वससर। काफ्रियाल मसालो आमचो तेलार परतून जाल्लेलो आसा। आता भितर थोडे उदक घालता आणि कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेता। हांव भितर आनीक थोडे उदक घालता। आता भितर मीठ घालता चवी पुरते आणि हेका आता खतखतो येवपाक दिवया। फ्राय केल्लेले चिकन पीसेस घालून घेता आणि हे बरें धवळून घेवया। मसालो सारको चिकन पिसाक कोट करून घेवया। आता हे चिकन पीसेस मसाल्यान 2-3 मिनटां शिजपाक दिवया। आमचे चिकन काफ्रियाल रेडी आसा, सर्व करया। अशें हे चिकन काफ्रियाल खूब टेस्टी जाता।
अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दिप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।